फोंडा पालिकेच्या वेंचणुकेत 73.46% मतदारांनी मतां घाली. फाटले फावट 73% मतदान जाल्ले. हे फावट एक वाड वाडला आणि मतदानाची टक्केवारीय वाडल्या. सकाळ सावन बरे भशेन मतदान जालें. फक्त आमदार रवी नायक पंडीत वाड्यार भोंवता म्हूण कळिल्ल्यान केतन भाटीकारान फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपयलो. उपरांत तांचे मदीं मातसो वाद जालो. रवी नायक प्रकरण सोडले जाल्यार पुराय वेंचणूक शांततायेन जाली. आमचे खंयचेच मिनिस्टर आयच्या पूर्ण दिसाक खंयच कोणाक दिसले ना. तो कोणाक भंय दिशिल्लो म्हणून कोण भोंवतालो हे आन्सर रवी सरान दिवचे. कित्याक रवी सर भोंवताले अजुनूय ते सेकंडरी स्कुलाचे ऑपोजीट आपल्या चल्या खातीर घेवन बसले. सो आमचे आमकां भिवपाची गरज ना. रायझींग फोंडा हे चॅनल येतले. आमी खूब मेहनत घेतल्या आनी आमी भरपूर निश्ठेन काम केलां. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर एनसीपी एंड वी विल वर्क टू गेट अ बेटर फोंडा. जेन्ना तांचो चलो रावला म्हणजे आमदार आसा ते पंडीत वाड्याचेर भोंवता आनी आमकां फोन आयलो. सो हांव थंय ऑफिशियली गेला पण 10 लोकां बरोबर वचून ते टीव्हीर आयला तुमचे. हांवें तांकां म्हटलं सर हांव एकटोच आयला पण कळपाक जाय कितें चल्लां काय चल्लां ना. तूं कोण, तुजी कितें एथॉरिटी. म्हाका दिसता फोंड्या भोंवपाक आमकां रवी सराची एथॉरिटीची गरज ना. इलेक्शन आसा तुमचो चलो पंडीत वाड्याचेर रावला वॉर्डांतल्यान आनी तुमी जर थंय भोंवतात आनी लोकांक जर तो इन्फ्लुअन्स करूंक सोदतात इट इज रॉंग. सो आय हॅव ऑफिशियली गॉन देयर एंड आय हॅव इन्फॉर्म द फ्लायिंग स्क्वॉड. तांच्यांनी आमकां रिजन कितें दिलें की आपूण बाबा ते संडास बिंडास जे प्रॉब्लेम आहा डेव्हलपमेंट कांयच जावना नायलो. सो तांकां हांव सांगूंक सोदता की 30 वर्साच्या तांच्या कारकिर्दींत ते म्हणटात की हांव इतले वर्साचो आमदार जाल्यार ह्या आमदारकेन जर पंडीत वाड्यान जर आज ही परिस्थिती आसा तुमी चिंता फोंड्या कसली परिस्थिती आसतली. पूण हें बरें आसा हांगसर सगळ्यांचें हें आसा शांततेन जाता. काही लोक डिस्टर्ब करपाचे प्रयत्न करतात. काही लोक डिस्टर्ब करता सद्या कायदो जायना कायदो नाशिल्ले कायदो हाती घेवपाचे प्रयत्न करतात. म्हणून अशे वेळार हे अशे लोकांक तांकां आतां फुडले राजकारणांत हे राजकारणाक जर हे फुडें वयतले जाल्यार अशें करून कसली गुंडेगिरी दादागिरी करून कांयच उपेग ना. कळ्ळें तुका. अशें करूंक जायना. हांव एक कडेन बसलोलो एक सकयल आमी पंडीत वाड्यार बसलो एक झाडांनी बसलो थंय येवन म्हणटा तूं हांगा रावंक जायना. हो कोण न्हू तो भाटीकार म्हणटा कोण भाटीकार हो कोण. तूं कसलो पावना काय इलेक्शन ना काय ना आमदार काय ना आमदारा येवन सांगता म्हणून हो मेंटली सुटलं काय कितें. आनी ते पळयचे ताणें विचार करचे की तूं आपल्या अधिकार कितलो आसा आमकां सांगपाक. तूं कोण एक्चुली इलेक्शन समज तुका कांयच अधिकार ना ह्या इलेक्शन. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार.